नुवेचे शेतकार परत शेतान देवपाचे आसा। खर्चाक कोता घेना म्हण शेतां कोसोवपाची सोडून दिल्ली। तांणी सुरवातय केल्या, पूण नमनांक अपशकून जावचो तसो वेळांतले एक कंपनीचे केमिकल शेतान पावला। नुवेच्या शेतकारांनी फाटल्या 40 वर्सां सावन शेतांक वापरूंक नाशिल्ले शेत जमनीचेर लागवड करपाचे थारायले। आदी मजुरी चड आशिल्ल्यान कामगार मेळनासले। आता एकठांय येवन शेतां करपाचो निर्णय घेतला, पूण आता ह्या शेतांनी केमिकलाचे उदक घुसपाक लागला। थळाव्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक गाराणे घातले, पूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कानार केस ओडल्यात। वर्सां चलताय हांव एकली रान बायलेंक शेत रोयतालें, कोण रोयनासलो, सगळ्यांक सोडवली। आनी मुगे कोण गोरू हाताय कितें हाताय हांव तें चिंतनासलोलें। म्हाका देव दिता हांव हातालें। सरड सदां रोयतालें हांव, ओंद रोयलोलें, ओंद सगळें पेडे जालां, थोड्यांक भात मेळ्ळा। आनी आयंगण रोयलें हांव तें 4 वर्सां जालीं आयंगण रोवपा। पयलीं आमी आयंगण रोयतालीं, हांवें केन्ना पाड दवरलो ना शेत। मुगे सासपाय रोयता ते भाशेन हांवें रोवन काडला। This source of water is from Amlor Lake. Industrialists किंवा आणि काही individuals they puncture the system with some not so good practices. आणि ते गव्हर्नमेंटान तेजेर चेक करची पडटलें। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येवन चेक करची पडटलें। आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक लेटर दिल्ली, सीवेज टँकर्स रिवर्स हाडून घालता म्हणून। अजून पर्यंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर एक्शन घेवंक ना। वेर वी हॅव गिवन इवन एविडन्सीस, tankers being caught who were discharging sewage on the plateau, on the Verna plateau, because that is the aquifer of River Sal. River Sal ते हेजेर प्लॅट्यूचेर साकून तुका ओरिजिनेट जाता। सो खंय जाल्यार केमिकल्स, खंय जाल्यार सिवेज, खंय जाल्यार पंक्चर जाता हितून। आनी ही उदक पळय आसा तें डिस्टर्ब जाता, तेजी प्युरिटी देंवता, तेजो pH व्हॅल्यू डिस्टर्ब जाता। आनी हो pH व्हॅल्यू तर सारको उरतलो जाल्यार गव्हर्नमेंटान हेजेर वॉटर मॅनेजमेंट WRD एंड पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजेर दखल घेवपाची गरज आहा। आनी हे ठामपणान तेणी जस्टीस लोकांक दिवपाक जाय, प्लस फार्मरांक दिवपाक जाय। खूब फार्मर कंप्लेन करता की बिकॉज ऑफ पोल्युशन ऑफ द रिवर साल लोकांक शेत रोवपाक मेळना, कित्याक लोक जेन्ना पळय शेतान वयता तेन्ना दे गेट इन्फेक्शन्स। आमी वसना आनी मोरेनो हे आमगेले मुड्डेचे शेतकार भाव शेत रोवपा मुखार आसले, तांकां शेत रोवपा आदार केलो की हे शेत इतू वर्सां पाड आसलेलें, कोण तेजी खबर घेवना ना, कोण रोयताय कोण म्हणून। आज आरत्या मुखार सगळो आनी सगळ्यांक मुखार हें शेत रोवपा तो सगळ्यांक उमेद दाखयली। पयली सुवात शाबासकी दिवपा आरत्या म्हाका, कित्याक आरत्या मुखार सगळो आमी शेतकारां सगळें बारा रेडी जावन आमी रोया मुखार। ही शेत मुळे कितें आमगेले पोटा खाणाची जेवणाची हें ती आतां घेवपाक गेले जाल्यार बाजारांत गेले जाल्यार कोंबटाय प्लास्टिकाची, कोंबटाय आनी केसली, ही आमगे गोश्ची गांवची स्वता रोवन हातीन काडली पीक आमकां खावपाक आमी जिवा देखून बरी जायत जाण म्हणटाय ते भाशेन भायर जेवण जेयल्यार भलायकी माल पडटा। देखून हांव मागता आनीकूय शेतकारां कडेन भायर सराय आनी हेच रोय। आज आमी वेवसान आमकां आदार करता, तेजे आदार म्हणजे बरो शेतकार हांव ताका हेल्प करता। आमी कोण आनी बरय जाल्यार प्रत्येक जाणें बाबा आमकां जात ते भाशेन आदार करताय आनी मुखार साय म्हणटाय। आज दोग जाण फूड सोताय जायत, चोग जावन फाटी रावताय, कोण कोसपा मेळना, डिफिकल्टीज आसता न्हू। ही डिफिकल्टी तेणें म्हणजे पयस केली, त्या पासत मुगे शबासकी तेका। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।